तुम्ही फरक कशासाठी आराम नव्हे. तुमगे गुल्लाच्या मेळण्याशी सुमार दिवस चालले. आता श्रावण महिन नव्हे, चूडी एक एक्स्ट्रा काम. चोडी पूजेच मला आमक भारी खुशी. जाल्यार कसं करचे, आता पाऊस नव्हे. पाऊस मला आमगेल गावांतू त्या नमने रक्कयत असं भार वच्चा दायना. तंतू हे अन्वाळे लाये मड्डो माझ्या कुठे एप्र सोदून हडकामू दिर्बांकूर हडच्या कितली कष्ट गोतस्वे एप्र हाणू गंतूनु पुरा म्हणताना इतले टाईम होता. तशा व्हिडिओ करचक दायनी आमका. माय बांधून दिता ती पुढे वरी नाही आबा आता. आता हांव ते बाराचून घेऊन येवचे मागीर माईन पापा बांधून दिवचे म्हाका. भारी बदलायसिलें ती म्हाका एक बरवस आशिल्ले, सानशी बरवस आशिल्ले. आज नाही फाई आमगेल घरा परिस्थिती समजता म्हणून आनी तुंत देवान दाळ सोडले. वई माय आतां म्हाका भारी चंद कोण पळोवंक घेता ती. इतलें पुरा बा देवाक दिवस हांव नमस्कार करचे. नमस्कार डेली करता तशी नाही, हे एक कसं ते धन्यवाद सांगचे. अंतू इंतू मिगेल जीवनांत एक सूख मेळनवे म्हणून. मनशांक दुड्डू बंगार असल्यार मात्र सूख वे. घरांतू पुरा जणांन ಒಟ್ಟು असले ता नवे सूख. म्हाका त्यांची खुशी अबा. वय संसार विषय कोण खुशी बघून देवाक एक धन्यवाद सांगता की त्या खुशी डबल जावन मेळटा म्हणून एक नंबिके. हेवे वही काही तुमके सुमार कडेन तो असल प्रविषय ऐकून गोतशा पुरो नवे. आम्ही कितली जोडतात म्हणजे मुख्य नाही, जोडलेल्यांतू आम्ही कितली खुशेर असतात म्हणजे मुख्य. करेक्ट नवे. आता खुशेर आसा बा. आनी कसं जाऊ काम का. अर्ध प्राय जाल मागीर भांगरा वयरी आजवेरी तजवेरी तसल म्हण व्यामोह आसना. ओगी काम केला पुरो एक घडी बसया म्हण दिसता. तितल्यात अवकाश मेळटाच म्हाका. माही सुमार काम कोण दिता ती आनी मावय तशीची सुमार काम करतात, हेल्प करता ती. तशें जावन आतां थोडे थोडे मध्ये मध्ये रेस्ट मेळटा. आतां श्रावण नवे परबय ते म्हण आसता थंय वच्चे हांग वच्चे आनी तुजी अट्ट गम्मत आसा ती. आनी तुमी परा कशी आसा ती, तुमगेल कडेन पावस कशें आसा. ओ माई चा दूध सिल्वे कसं गोवन मला खवचक पिवचक मात्र वासरी येवकवे, काम करचक वासरी येवचे नावे हावे. तुम्ही कसं काम करच माई. इतले वेळ पुरा काम केलेलं पुरो बैसत एक घडी चा करून हाडता. चा करची जाल्यार तू काही चा करून घेऊ का आनी आमगे लोट बैसून पिवू का. केदन पळयला काम काम म्हण हंतू बुड्डून आसता. थोडे वेळ मध्ये रेस्ट घेवचे नजवे. त्या पुणी कडेर कोरया हे गो आजी दुकुनु कसे की लायक प्रोग्राम येत काही गो. हे कसं ते फॅमिलीचे बग्गे गो ते म्हाका सांगच्या कळना गो सायबिणी. आज रात्री दुकून सुरतात खे शनिवार आयतार खे ओगोगी काम करून घेन तुवे बैस एक गडी ते पळोवन गम्मत हासून कोरन मागीर न्हिदला सई कळवे. राती पुरा हे ते मिलेट मिक्साच पुरा तू कनी कोरन कवर घालन ते सील कोरकामू माई एक राशी काम आसा. तुम्ही पळय येते ते कसन काम कोरका की हालाक हाडाती सगळे मेळन काम करूया. करता करता पळोवया. आम्ही कसन ते क्विजाक वचकावे पळोवचे पळोवन बसका म्हण काय ना. ऐकले रे पुरो तेच असतात नवे गडगडे पळव येतं ऐकू येतं. सगळे बैसून करूया. जाल तितलं वग्गी ताचे पुढे जावच्याक ट्राय करूया. दाय न्ही म्हळ्यार टी व्ही मुखार बैसून केल्यार सई. एकली बैसून कोर नाका. तू करत म्हण तुगेल बामूण येवचे. आम्ही मात्र ते टी व्ही पळोवचवे ना तू येऊ काम गेलोट. कस्तुरी म्हणटसिली ते प्रोग्राम कस की भारी लायकच खंय म्हणून दायक माहीत मी इतलें सांगतना हांव याना म्हळ्यार याना म्हळ्यार कोण नुत्रपता ती रट्टे हात घालून दरदरी तांडून होन बसकर येत थंय हांव. हो माय सून कसं नाही बारी बारी पट्टांग मारता ती. हो वंदना तुगल हन्ने तिके जोर करतसील गो. सगळो वेळ काम काम म्हण हंग बसत मारायती.
आजी रात्री कसे की टीव्हीन लाईव्ह प्रोग्राम येत काही त्यातले भितर काम पुरा पुरायसून घेऊया हांवें हेल्प करता ಒಟ್ಟು बसया म्हणून सांगता आशिल्ली. हंगा भायर रब्बन पुरा ऐकल गो अम्मा. तू होन्नेक मगान जोर करतशील पळय ऐकूच्या कितली खुशी जात गो तसवे. तुम्ही माई सुन्न अशी केदनाय चंदाय रसत गो भारी खुशी जात गो अम्मा. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ದೇವಾಕ್ ಮಿಗೆಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಐಕಲ್ ಮುಂಡಲ್ಲೆ ದೇವಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಿಗೆಲ್ ಕುಳಾರ ಅಶೀಚಿ ಕೆದ್ನಾಯ್ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಅಸ್ತು ಗೋ आत मक्का कोण कसने कित्ते म्हण कळला गो मारायती आणि वेर हाव मिगेल सुन्नेक चंद कोण पळोंग घेत गो. वै गो वंदना आता मी सगळे कुशेर असत गो. असल दीस मिगेल जीवन अंतो आदने पायत्त म्हण साणशी भरवस असिले दलरी ते सान भरवसेची बदल पडे हका म्हणचे जीवन अंतो केदनाय भरवसे कळून घेवचने जदवर घेव का म्हणो एक ने एक दिवस फल दिवून दित गो हकाव साक्षी. खुशी तुमगेल उत्तर ऐकून कसा गो स्वयं चले चढू कुळार येवचे बमनल घरांतू खावच्या पिवचक ना म्हण नाही 4 दिवस आमगेल जनाल ಒಟ್ಟಾಸುನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಅಸುನು ವಚ್ ಕಾಮಣು ದೆಲ್ಲ ಚಲೆ ಚಡುವನ್ ಕುಳಾರ ಇಲ್ತದ್ನ ಕೆದ್ನ ಗಲಾಟು ಶಾಂತಿ असलेरी कोणा खुशी तत सांग रोण गेंती घरावत्ता ते कुळारई चांगणे तिगल बमणा घरावत्तरी ती काही चांगणे त्यांची कुळार अशी खुशखुशेर असत म्हणरी खुशी दत गो हंग कसा खाता पित्ता म्हणजे त्या पायी होड विषय नाही खल्लेल गडेकची वैवे मागीर ते आमकां उडगास आसना तेंची हांग जालेले घटने खुशी गम्मत जोक्स केलेले हें पुरती आमकां केदनाय उडगास आसता. त्या खुशी खातीर येवची न्ही गो. अशी खुशी असलेरी मिगेल कुळार अशी केदनाय कुशेरी समृद्धीर आसो म्हण मन नाक म्हळ्यार हारायसिता न्हय गो अम्मा. इतलें पोर गो अम्मा तूं इतलें बदल जाल्लें म्हाका भारी खुशी जाल गो अम्मा. अशी केदनाय चंदायर आसती. वै गो वंदना तू प्रायन सान जालेरी बुद्धोंतिकेंत भारी होडी गो. तू केदनाय म्हाका सांगतासिली हांव मात्र आयकनासिली. सुगंधील घरा गेल मागिरी म्हाका कोण कसने कित्ते म्हण कळ्ळी गो. एक मने माया पोरे मिगेल दोळेक बोर नासिल्ले ते पूर्ती गेल्ले गो आनी मात्र ते सुगंधील घरा मेट्टे चण गो. तियेल वयर आसिल पळय मोह एक चूर नाशी तुंटून गेल गो. म्हाका तिगेल तोंड पळोवका म्हणून दिसना. तीन हंग येवचेय नाका आमी कोणे तिगेल घरा वच्चेय नाका. अम्मा तू इतलें बदल जाल्ली म्हळ्यार हाका कारण आक्क गो. अक्काक तू सोचना थँक्स सांगका गो. हां हें करेक्ट सांगलें पळय तुवा. कितलें म्हळ्यार तू वनमाला 10 मुळा होड जालेलें नवें ताका आजी तुका ही बुद्धी वै तिका थँक्स सांगका. तीन तितले पुरा म्हाका उपचार करनी जाल्यार म्हाका बुद्धी याना आशिल्लें. असो ती केलेले आदने फाय तिका ही कळता मेळत गो. मेळटा तिका अनुभवसू. अम्मा केलेले पूर्ती तिने पैसे अनुभवसू का तदान तिका कळता. अम्मा कितलें म्हळ्यार तिवे तुगेल धू गो अम्मा अशें हारयसू चेनेच गो. आता तुका सत्ती कळला वैवे तू चांग दलिये चांग दावनो आसको कोणाकय वायट हारयसू नक गो अम्मा. तुगेल धू गती धू मळकुडले केलेले चुकी विसरचे दायना गो वंदना. त्या नम्रतीन म्हाका जीव खाल्ला गो. एक खाल्ले जेविल्ले काय लाग घालतात म्हळ्यार मनुष्य गो तन्नी. माई वंदनान सांगचे करेक्ट दल्लेल दावन गेले ते सोडा ती आदने पायी ती काही कळता तिगेल चुकी कसा म्हणू. मागीर ती तुमगेला घेवन येता पुरा समजता पप्पू नाका ती. तितले तुमी सगळ्यांक चांग दृश्टीर पळयता आसती ती काही चांग दृश्टीर पळयती कितले म्हळ्यार ती तुमगेले रगत असो ती काही तुमी क्षमे दियती. क्षमे दिल तितले तुमी चांग जाता ती तुमी व्हड मनुष्य म्हणून घेता ती. वन्नेन सांगिल करेक्ट गो अम्मा. अक्काक तू क्षमे दी गो. अक्काक भारी पश्चाताप जाला गो. तिका पुरा विषय कळला गो. भावाजी अशी करत म्हणून लेखील नासिल गो हांवें. हां कसं म्हणत गो वंदना. भावाजी ना म्हळ्यार केशवान ती कसं केलं गो.